नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज पॅरिस पॅरालिंपीक खेळा सर्तींनी वांटो घेतिल्ल्या खेळगड्यां बरोबर एका खासा भासाभास सत्रांत वांटो घेतलो. पॅरिस पॅरालिंपीक सर्तींत एकूण 29 पदकां जिखून उल्लेखनीय कामगिरी दाखोवपी साबार खेळगड्यांच्या यशाविशीं प्रधानमंत्र्यांनी तांकां परबीं भेटयली. ह्या वेळार खेळगड्यांनी लेगीत प्रधानमंत्र्यां खातीर कांय खासा भेटवस्तू हाडिल्ल्यो. कार्यावळीत उलोवप करतना दिव्यांग लोकांकडेन पळोवपाचो समाजाचो दृष्टिकोन बदलचो अशी आस्त उक्तावन अशा लोकांक काकुळटेची न्हय जाल्यार सन्मानाच्या नदरेन पळोवचें अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. इस खेल में और लोग आए, अधिक मेडल आए, वो तो बात अच्छी है, होना भी चाहिए. लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं. वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले. वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखे, दया भाव से नहीं. वो हमें मंजूर नहीं है. दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखे, मैं तुमसे कम नहीं हूं. ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है. दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां गुन्यांव अन्वेषण विभागान सोरो घोटाळो प्रकरणांत केल्ल्या अटकेचेर आज सर्वोच्च न्यायालयान तांच्या जामिना खातीर सुनावणी जाली. ह्या सुनावणेंत अरविंद केजरीवाल हांकां खासा अटींचेर न्यायालयान जामीन मंजूर केलो. 21 मार्च सावन बंदखणींत आशिल्ले अरविंद केजरीवाल हांकां आतां सक्तवसुली संचालनालय तशेंच अन्वेषण विभागाच्या खटल्यांत लेगीत जामीन मेळिल्ल्यान तांकां सुटकेचो मार्ग आतां मोकळो जाला. पूण न्यायालयान तांचेर घाल्ल्या अटी प्रमाण ते मुखेलमंत्र्यांच्या कार्यालयांत तशेंच सचिवालयांत वचूंक शकनात. ते भायर सक्त गरज आसले बगर तांकां सरकारी दस्तावेजांचेर सय करपाक लेगीत न्यायालयान बंदी घाल्या. हेर अटी सयत गरज पडटा तेन्ना ह्या खटल्या संबंधान केजरीवाल हांणी न्यायालयान हजर रावन चवकशे बाबतींत सहकार्य करपाचो न्यायालयान निर्देश दिला. अरविंद केजरीवाल हांच्या जामिनाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी केजरीवालांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ज्या अटींचेर सर्वोच्च न्यायालयान अरविंद केजरीवाल हांकां जामीन मंजूर केला त्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्यांचे पद आपल्याकडेन दवरप हें चुकीचें आसा अशें तांणी सांगलें. इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे. अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है. जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है. इस्तीफा दे देना चाहिए. तशेंच दिल्लीचे भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हांणी हे विशीं उलयतना केजरीवाल हांकां मुखेलमंत्री आसपाचो आतां हक्क उरूंक ना अशें सांगलें. न्यायालयान तांचेर घाल्ल्या बंदींचो संदर्भ घेतल्यार मुखेलमंत्री पदाच्या जबाबदारीचें पालन ते आतां करूंकूच शकचे ना अशें तांणी म्हळां. अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है. अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की
उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अस्तंत बंगालांत आर्जीकर इस्पितळांत जाल्ल्या अत्याचार प्रकरणांत ज्युनियर डॉक्टरांची प्रदर्शनां अजूनय सुरूच आसात। भलायकी भवना भायर काम बंद करो मोहीम आखून ते साबार दोतोर सध्या धरणे दितात। काल अस्तंत बंगालाचे मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी ह्या दोतोरांची बसका आपयल्ली, पूण दोतोरांनी मागणी करून लेगीत ह्या बसकेचे थेट प्रसारण करपाक तांणी न्हयकार दिल्ल्यान ही बसका अपेशी थारली। ममता बॅनर्जी हांणी हे वेळार मुखेलमंत्री पदाचो राजीनामो दिवपाक सुद्दां तयारी दाखयल्ली। हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना आमी केन्नाच मुखेलमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करूंक ना अशें दोतोरांच्या पक्षान जाहीर केलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयुष्मान भारत येवजणे अंतर्गत 70 वर्सां वयल्या ज्येष्ठ नागरिकां खातीर 5 लाखांचो भलायकी विमो दिवपाचो निर्णय हो ऐतिहासीक आसा आनी हाका लागून ज्येष्ठ नागरिकांक तांचो फायदो जातलो अशा उतरांनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्र्याच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिलो। गोंयांतल्या सगळ्या इस्पितळांत ज्येष्ठ नागरिकांक ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो। तशेंच शेजारी राज्यां म्हळ्यार महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत सुपर स्पेशालिटी इस्पितळां नाशिल्ल्यान थंयच्या गरजू लोकांक गोंयांत येवन ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। मोदी जी हांच्यानी आयुष्मान भारत योजनेच्या अंतर्गत 5 लाखचो मेडिकल कवरेज इन्शुरन्स 70 वर्साच्या वयल्या लोकांक दिवन एक खरें म्हटल्यार हो ऐतिहासीक निर्णय आसा। आज पर्यंत 70 वर्सां वयल्या मनशाक मेडिकल इन्शुरन्स कोणूच दिनाशिल्लो। आयुष्मान भारत ह्या कार्डाच्या अंतर्गत तांच्यांनी दिवन हे खूब व्हडली सवलत ह्या सगळ्या आमच्या सिनियर लोकां खातीर दिल्ली आसा। गोंयच्या लोकांच्या वतीन गोंयच्या सरकाराच्या वतीन मान्य मोदीजींचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आनी एक सांगपाक सोदता की गोंयांत असलेले हॉस्पिटल आतापर्यंत फक्त DDSS-Y कार्डाचेच पेशंट घेतले, पण ह्यान फुडें आमी DDSS कार्डाच्या बरोबर तांच्यांनी आयुष्मान भारत कार्ड हे सुद्धा कंपल्सरी स्विकारचे हे तांकां कंपल्सरी करतले, जेणे करून आमकांय थोडोसो गव्हर्मेंटाक रिलीफ मेळटलो की 70 वर्सां वयले लोक आसा ते आयुष्मान भारताच्या अंडर आमी कवर करतले, तांचे कार्ड तांच्यांनी यूज करचे आनी तांचे कार्ड तांच्यांनी हॉस्पिटलांत वापरचे। गोंयांत असलेल्यो नेबरींग महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्यो डिस्ट्रिक्ट ह्या लोकांक तांचो खूब मोठो फायदो मेळटलो। ते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल म्हण किंवा स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जी गोंयांत आसा ते लोक गोंयांत येतात तांकांय ताचो बेनिफीट मेळचो, कारण आमी हेल्थ फॉर ऑल ही गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज वर्मा लॉजिस्टिक पार्क वेर्णांतल्या नव्या NDR वेअरहाऊस सुविधेचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार GIDCचे अध्यक्ष आनी आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड आनी आमदार आंतोन वाज, NDR वर्माचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या नव्या सुविधेक लागून लॉजिस्टीक मळार चड बळगें येतलें, तशेंच उद्देगान वाड जावपाक मजत जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना नमूद केलें। After our logistic policy, this is the first logistic park in the state of Goa. So henceforth the logistic industry will boom in the state of Goa. अशें म्हाका दिसता, and this facility is a 2,25,000 square feet of total investment of the 100 crores of rupees investment in the state of Goa. This is a big facility. Second फेजींतल्यान ते आनीक 3,50,000 स्क्वेअर फीट लॉजिस्टिक पार्क हांगासर डेव्हलप करपाचें आसा। हांव तांकांय लागून तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी अशाच पद्दतीन स्टेटींत जर इंडस्ट्री ग्रो जावपाक जाय आसत जाल्यार डिफरंट वेंचर आमी सुरू करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता। हाजो मेन थिंग इट इज गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट पॉलिसीन आमी 2023 आमी जी लॉजिस्टिक पॉलिसी केली ताच्याच खातीर तांकां इजी क्लियरन्स आनी बाकीचे सगळे तांकां अवेलेबल जाले। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड सध्या राजस्थान भोंवडेर आसा। राजस्थानातल्या केंद्रीय विद्यापीठातल्या शिक्षक तशेंच विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना भारताच्या वाडट्या अर्थवेवस्थेविशीं तांणी उलोवप केलें। तांणी विकसीत भारत ॲट 2047 हातूंत उच्च शिक्षणाची भूमिका ह्या विशयावयल्या परिसंवादांत वांटो घेतलो। लंबी राजनीतिक पार्टी का शासन के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लंदन शहर
और पेरिस शहर से छोटी थी, अंदाजा लगा सकते हो। और हमारी छलांग गत दशक में कितनी लगी कि हमने फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ दिया, लंदन और पेरिस की बात ही करें। इंडिया टुडे, बॉयज एंड गर्ल्स, is the 5th largest global economy, on way to becoming the 3rd largest in 2 years or little more. फुडल्या कांय दिसांनी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश आनी राजस्थानात व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शिटकावणी भारतीय हवामान खात्यान दिल्या। मध्य भारतांत निर्माण जाल्ल्या उण्या दाबाक लागून पावस पडपाची शक्यताय आसा। उत्तराखंडातल्या 7 जिल्ह्यांनी हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला, जाल्यार उरिल्ल्या राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला। आपत्ती व्यवस्थापन खात्यान सगळ्या संबंधित अधिकाऱ्यांक फावो ती तयारी आनी व्यवस्था करपाची सुचोवणी केल्या। उत्तर प्रदेशांत खासा करून अस्तंत भागांत उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या। फुडल्या 24 वरांत राज्यांतल्या चडशा भागांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या। एनडीआरएफ आनी एसडीआरएफ पंगडांक आपत्ती व्यवस्थापनाच्या तयारेन रावपाची सुचोवणी केल्या। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।